2014 से जब हमारी संस्था के प्रेसिडेंट कैप्टन सावंत थे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंकल, उनके साथ से हम यहाँ पे हर साल आ रहे हैं और पिछले करीब 10 साल से हमारी संस्था ये रिक्वेस्ट कर रही है। और ये आज का जो स्मरणीय दिन है, ये पूरी क्रेडिट जाती है हमारे डायनामिक एमएलए श्री अमोल भाई। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। ये जो स्मारक है ये सिर्फ एक गोवा के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे एक्सलेंसमेंट डायरेक्टरेट जो है वहाँ पे भी हम भेज रहे हैं। वार मेमोरियल जो है दिल्ली में, वहाँ पे भी ये रिपोर्ट जाएगी। तो आपने ये तो कमाल की चीज कर दी, जो इतने दिनों से हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते आ रहे थे। स्कूल का नाम हो गया, अब ये जो नवा रोड बना है, हमें श्योर है इसका भी नाम आप कर देंगे। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि इनको सच्चा ट्रिब्यूट होगा अगर उनकी जो बेटी उस समय 2 साल की थी, उनको भी गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए। एंड आई एम श्योर दैट इट इज नॉट ए बिग थिंग फॉर यू। I, on my behalf and behalf of all India एक्सलेंसमेंट लीग, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक ये मोटिवेशन रहेगा गोवा में जितने भी कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं या टूरिस्ट भी जो आएंगे हार्बर देखने के लिए, उनके लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। तो हम अपनी तरफ से पूरी अपनी संस्था के ऑल इंडिया की संस्था में आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने आउट ऑफ द वे जाके और रिकॉर्ड टाइम में, हार्डली 2-2.5 महीने पहले हमने आपको मेमोरेंडम दिया था और आपने इतना सुंदर मेमोरेंडम बना दिया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू sir, Shri Sampath Amolkar, and one and all present here. My name is Nidhi Maikar, and I am the daughter of Lieutenant Narendra Atmana Maikar. I was 2 years old when I lost my father, and I would always have that void in my heart that I could not I miss him, and I could not have that moments with him. But today I feel proud that finally me, my mother, my grandmother, and my whole family is seeing this newly constructed monument finally. We are really thankful to each and everyone who has put in efforts and finally getting this memorial done. At least after 26 years, we are finally seeing this, and we are very happy, very grateful, very thankful to everyone who has put in efforts. MLA sir, your efforts really make the difference. Thank you so much. And also I would like to thank ex-serviceman Sir Pravin Chaudhary ji. He also started with this. His initiative makes the difference. Thank you everyone. And also I would like to say that my father's courage, his efforts, his bravery, his sacrifice needs the kind of respect he is seeing today. I'm sure he is happy wherever he is, and he is happy seeing us and all the efforts put in. And finally, I would also like to say thank you again to each and everyone. Thank you so much. Jai Hind. जेन्ना हांव आमदार जालो 2022 आनी 2023 फर्स्ट टायम म्हाका आमचे वेटरन शोल्जर वेलफेअर एसोसिएशनान म्हाका इनवायट केलो कितें हांगा असो प्रोग्रामाक तुमी येवचे एज MLA म्हणून. आनी आमचो तेजो एसोसिएशनाचो सेक्रेटरी प्रवीण चौधरी हे आनी तेजी टीम, तेंचो प्रेसिडेंट आनी आख्खी टीम म्हजे ऑफिसान येवन म्हाका इनवायट केल्या उपरांत हांव फर्स्ट टायम जेन्ना एज अ आमदार म्हणून हांगा येयलो आनी तेन्ना हो प्रोग्राम गेली आमी आतां हे 4थें वर्स आमी हांव करता. आनी तेजे भितर म्हाका तेन्ना तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो एक 2 वर्सां पयलीं की आमकां हो जो जागो आसा तो एक बरो स्मारक जावचो आनी तेजो बस्ट म्हणटा तो आमी लेफ्टनंट नरेन आत्माराम मयेकराचो घालचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें हो विशय खूब एसेंब्लीन मांडलो आनी लास्टाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या लिडरशिपाच्या अंडर तेणें म्हाजी जी
प्रपोजल आसलेलो तो फास्ट ट्रॅकाचेर घातलो, बट काही अडचणीक लागून तो मातसो डिले जावपाक लागलो. बट जे उद्दार हांवें एसोसिएशनाक दिल्लेले, सो तेज्या उपरांत हांवें चिंतलें कितें ही फायल मुवमेंटाक टायम लागतलो, म्हाका हे कार्य जे आसा ते 1-6 म्हयने भितर करूंक जाय. आनी तेजे लागून हांव आनी म्हाजो वांगडी बाबक्लीफ आमी हे अंडर MLA लेड फंडान घातले आनी हे बेगीनच्या बेगीन जावचे म्हणून हे करून घेतलेले आसा. आनी परत एकदां हांव आमचो जो हो मुद्दाम तेजे उल्लेख करपाक सोदता, जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेका आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक लायले परेश, तेणे खऱ्यांनी एक शॉर्ट टायमा भितर मनानसून, कित्याक हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करतालो, क्लिफ कॉर्डिनेट करतालो, आमचो सेक्रेटरी प्रवीण चौधरी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करतालो. इतलो बऱ्यापैकी सगळ्यांचे आयकून घेवन तांकां कशें जाय, एसोसिएशनाक कशें जाय त्या प्रमाणे तेणेन फुडाकार घेवन करून घेतलेले आसा. तेज्या लागून तो हांगा आयज आसा, आयज ना तो. सो तरी पासून ताका हांव सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या तर्फे आनी आमचे मयेकर फॅमिलीच्या तर्फेसून ताका खरोच धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेणें आउट ऑफ वे वचून काम केलेलें आसा, आउट ऑफ वे वचून काम केलेलें खरें कितें मनानसून केलेलें आसा. फक्त तेका आयज आमकां सगळ्यांक मुरगांवच्या लोकांक तशें आख्खे गोंयच्या लोकांक तशें आख्खे भारतीय लोकांक आमकां आयज गर्व, कित्याक आयज आमच्या मुरगांवा भितर सड्याच्या भागाचेर आयज आमची येदी व्हडली मेंबर तयार जाल्लेली आसा. आनी आयज जे तेणें बलिदान केलेलें आसा आमचे लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर, आनी सगळ्यांक आमकां खबर आसा तेजे खराय नांव वचना. आतां तेजे चेडूं निधी उलयताले, आयज ते इतले भावूक जाले. खरेंच आमी सो विचार केलो 1-2 वर्साचे चली, आनी तेन्ना तेज्या वांगडा जो टायम आसता 2 वर्साच्या चेडवाचो, 3 वर्साचे भुरगेपणाचो जो बापाय वांगडा जो टायम स्पेंड करपाचो तो ताका मेळोना. सो आयज तेजे फॅमिलीन खूब त्रास काडला, तेज्या आवयन काडला, ती काडलात. आवय तर खूब खूब म्हणल्यार खूब, ती सदांच तिजो आशिर्वाद तिणें म्हाका दिल्लो आसता, आमच्या सगळ्या लोकांचे दिसता. तेजी घरकान्न तिणेनूय भरपूर त्रास काडलेले आसा, आमी पळयला ते सगळे जाण. तेजी फूल फॅमिली, भाव आयज सगळे जाण तेजे आसा, वावर करता. तांकां खरोच हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्या फूल फॅमिलीक सल्यूट करता. हो जो स्मारक आसा, जितली आमची स्कुलां आसा मुरगांवा भितर, जितली स्कुलां आसा, सगळ्या क्लासीचे स्टुडंट्सांक एवरी डे एक क्लासीक येवन तेज्या बद्दल तांकां ज्ञान दिवपाची ही गरज आसा. आनी हे फुडाकार तूं एज अ मंडळ अध्यक्ष आमचो म्हणून तुवें घेवपाची गरज आसा. आनी हांव ही जबाबदारी एडवोकेट अविनाश नायकाक दिवपाक सोदता, कित्याक एवरी डे एक दिसाक नाजाल्यार 2-2 दिसाक एक स्कुलाचे एक क्लासीचे फूल स्कुलाक घालून कांयच जावपा ना. एका क्लासीची ती 25 भुरगीं 50 भुरगीं हेंकांच आपूण हांगा तांकां तेंच्या बद्दल तांकां सांगता की किर्ती चक्र जे मनशाक मेळिल्लें आसा तेज्या बलिदानाक लागून आमी खरेंच ताका सगळे जाण आयज नमन करतात, तेज्या आवयक प्रणाम करतात आनी तेजो आशिर्वाद घेवन आमी आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी जे लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकाराचे जे आयज तो आमी सगळे जाण म्हणटा तो आयज आमच्या बरोबर आसा, आयज तो अमर आसा, बट तरी पासून तेजी प्रेरणा घेवन आमकां फुडें वचोंक जाय.